प्रितीच्या भावां भयणीनो, प्राचीन काळ सुरू जाला तेन्नातान दोणवणेन आनी प्रिती मोगाच्या खोरण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आख्खे पवित्र सोबे बरोबर सोम्या जेजूच्या पास्काचो गूट समोरोमोंक सुरू करता. हो गूट म्हणल्यार ताचें खोश मरण आनी पुनर्जिवणपण. तो शेवटाक पावूंक जेजो आपल्या काशा जेरुजाल्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी कुर्साच्या मोरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवणपणांत आनी मोहिमेबोन जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भोक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रोवेसाचो उगडास करून सुम्याचे फाटल्यान वचुया. प्रार्थुया. सोर पदवेदार सासणाच्या देवा, तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर. आनी संतोसान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उदेशी सर्गीच्या जेरुजाल्याक पावूंक आमकां फावो कर. जंय तो जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणांक. देवाचे उतर आमी आयकुया. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एक दीस जैतुनाच्या म्हणटा त्या दोंगरार बोकलेक आसत्या बेतफाजे आनी बेतानिया लागींच पावतोस जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले अशें सांगून, तुमचे सामकार आसा त्या गांवांत वचात. थंय भितर सोदतांच एक गाडवाचें शिंगरू, ताचेर कोणूच आजून पर्यान बसूंक ना, तसलें बांदलोलें तुमकां मेळटलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. ताका कित्या पासत तुमी सोडटात अशें कोणूय तुमकां विचारीत जाल्यार सुम्याक ताची गरज आसा म्हूण ताका सांगात. धाडलोले ते गेले आनी सांगलोलें तशें एक गाडवाचें शिंगरू तांकां मेळ्ळें. त्या शिंगराक ते सोडटा आसतना ताच्या दोनयान तांकां म्हणलें, त्या शिंगराक कित्याक सोडटात तुमी? पूण तांणी अशी जाप दिली, सुम्याक ताची गरज देखून. आनी ताणें ताका जेजूशी हाडलें. आपली आंगली त्या शिंगराचेर घालून जेजूक ताचेर बसयलो. तो वेता आसतना लोक आपली वस्त्रां वाटेर पाताळतालो आनी जैतुनाचे दोंगराचे देंवते लागीं पावतोस ताच्या शिसाचो जमो ताणें केल्ले सगळे विस्मितां खातीर व्हडल्या ताळ्यान कुशालकायेन देवाक असो पोरकोडूंक लागलो. सर्वेस्पराच्या नांवान येता त्या रायाक जय. स्वर्गार शांती आनी उंच वैकुंठांत वाखाणणी. लोकां मदल्या थोड्या फारिसेवांनी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुज्या शिसांक बोबाट कर. आनी ताणें तांकां असो पोरतीपाळ केलो, हे ओगे रावतीत जाल्यार फातर आड्डोतले म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भावां भयणीनो, जेजूक तांणी राजा पातशाय करून जेरुजाल्यांत येवकार दिलो. ती घोडणी आयच्या दिसा आमी समोर उमता आनी हे घोडणेचो उगडास करून आमी पळयता जेजू घोड्यार बसून येवंक ना, झुजारी कसो
पूण जेजू एका गाडवाच्या शिंगरार बसून आयलो, शांती समाधान करूंक येता तसो. तरीच ती देवाची येवजण मनशा कुळाची सोडवण करूंक जेजून खोस मरण सोसूंक जाय आसली. आनी आज देवाचे येवजणेक जेजू राजी जाता आनी जेरुसल्याची वाट धरता. तर आतां आमी सगळीं पुसांत वांटो घेवन जेजूक येवकार दिल्लो जय जयकार करून होच येवकार दिवन आमी मिसाचे बेटेक भितर सरतले. पुरसान पाद्री फुडें येतलो, मागीर लोकांनी फाटल्यान येवचें. Hymn number R43. पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज ताम आमी पवित्र सातोल्यान भितर सरता. हें सातोळें भोव पवित्र, कारण ह्या सातोळ्यान आमच्यो सोडवणेच्यो मुखी गूट जेजूचे कश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी समोर रमता. पवित्र सातोळ्यान प्रवेश करतना आयज आमी सोम्याच्या कश्टाचो ताळयांचो आयतार म्हूण मनयता. आयच्या दिसा आमी जेजूच्या कश्टांचेर लागशिल्ल्यान नियाळ करता. जेजून संवसारान येवन मनीस जल्म घेवचें
खोस मरण स्विकारून मनशाकुलाची सोडवण करची ही देवा बापाची येवजण जाली. जेजू ही बापाची येवजण ओळखून कोश्टा मरणाक आप कुशेन वेंग मारली आनी आमकां तारण फावो केलें. आयज जेजूच्या कोश्टांच्या आयतारा आमी जेजू भाशेन आमचे जिवितान येतले कोश्ट बापाचे कशे प्रमाणे स्विकारून आनी आमी कोश्टांक फुडो करूंक हे मिसाचे भेटेन आमकां देवाची कृपा आनी गोटाय मागुया. हें चिंतना आमच्या मनान धरून आमचे जण एकल्याच्या जिवितांत देवाची खुशी ओळखूंक आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांतल्यान फुडें व्हरूंक आमकां हें जण एकल्या कृपा मागून घेवया. प्रार्थुया. सर पदवेदारा सासणाच्या देवा मनशा कुणाक कालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडवंडारान मनशां सैम घेवचें आनी कुस्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेन ताचे सोंसणेकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवणपणांत वांटो मेळूंक कोणवाडायेन आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या शिसाची जीप दिल्या. थकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परते बळ करूंक ना. कोट सरून हांव वचूंक ना. म्हाका मात्तोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे खाड पिसोडटल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो कोत्ताले आनी म्हजेर तिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणा. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. जबाब परतून म्हणुया. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पोलेता तितली म्हज्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. म्हजी केबडां कोत्तात. म्हाका केंडून तोकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तर ताणें म्हाका निवाजचो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. आमचो जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलीशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी निस्तूर मनशाचे पेंडे म्हाका दाट घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विकतात. सगलीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. आमचो जबाब. म्हज्या देवा
कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजी आंगावली आपणा भितर वांटात आनी म्हजे आंगले कोणाक पडचे ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बोल बेगोबेग म्हाका पाव. आमचो जबाब: म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट कोत्तलो. ताची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाकाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तेल्यांनू ताची स्तुती करात. जॅकोबाच्या सोमेस्त भुरग्यांनू ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यांनू ताचें वंदन करात. आमचो जबाब: म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. भाग्योन पावलून फिलीप काळांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो, तरी ताणें ही देवाची गोद आशेन सांबाळूंक ना. पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जियोंक त्यावन तो खालचो जालो. मोरो पर्यान आनी कुर्सार मोरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची. आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगळे रोचणेक परगोवचें. देवाचें उतोरें. उद्गार सगळीं उबी रावया. मोरो पर्यान, कुर्सार मोरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. लुका प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. लोकांचे वडील मुखेल याज्ञीक आनी शास्त्री उठले आनी जेजूक घेवन पिलाताशी गेले आनी ताचेर अशी गाराणी करूंक लागले. आमच्या लोकांक फुलयतना, शेजाराक पोटी फारीक करूंक मोना करतना आनी आपूण क्रिस्त राय म्हूण सांगतना आमी ताका दवरला. पिलातान ताचे लागीं विचारले, तूं जुदेवाचो राजा ओय? ताणें जाप दिली, तोच सांगताय. पिलातान मुखेल याज्ञीकांक आनी लोकांचे झुंडीक म्हणलें, ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळना. पूण ते जोरोंक लागले. आख्या जुड्यान गालिलियान मेरेन हांगासर पर्यंत लोकांक शिकोवंक तो उचांबळयता. गालिलिया अशें म्हणलोलें आयकतूच तो गालिलियाचो गाय म्हूण पिलातान विचारले. आनी हेरोद्याच्या अधिकारा खाल तो पडटा म्हूण गोमल्या उपरांत ताणें ताका हेरोदा विशीं धाडलो. कित्याक हो त्या दिसांनी जेरुजाल्यांत आयलोलो. जेजूक पळोवन हेरोद जबर खोशी जालो. कित्याक
ताका पळोवंक जायतो कालसून तो आशेतालो, कित्याक ताचे विशीं जायती खबर ताणें आयकल्ली आनी ताच्या हातांतले कसलेंय एक विस्मीत आपणाक पळोवंक मेळटलें म्हूण तो रावतालो. सोबार भासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल याज्ञीक आनी शास्त्री ताचेर थांबोन आसतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोदीन आपल्या शिपायां बरोबर ताका बेमान केलो आनी मस्कोऱ्यांनी धवें फूल आंगलें न्हेसोवन ताका पिलाताशी परत धाडलो. आनी हेरोद आनी पिलात त्या आदी एकामेकाचे दुस्मान आसले ते त्याच दिसा इश्ट जाले. मुखाल याज्ञिकांक, अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हणलें, लोकांक फुसलायता म्हणून तुमी ह्या मनशाक म्हजेशी हाडला आनी पळयात, तुमचे उजीर हांवें ताची चवकशी केली आनी तुमी ताचेर फिर्याद दितात ते विशीं म्हाका ह्या मनशाचो एक तरी गुन्यांव मेळ्ळो आनी हेरोदीकूय मेळ्ळो ना. ताणें तर ताका आमचेशी परत धाडला. आनी तुमी जाणत, मरण फावत असलें कांय एक ताणें करूंक ना. देखून ताका कास्त लायता आनी सोडटा. पोरबे सोमोय एका कैद्याक ताणें सोडूंक दिवंक जाय आसलो. लोकांच्या आख्ख्या जम्यान हुयेल मारून म्हणलें, हाका काड आनी आमकां बाराबासाक सोडूं दी. बाराबासाक शारांत राजभोंग आनी प्राणघात ताणें केल्लो देखून बोणकोनींत घालो. जेजूक सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान ताचे लागीं उलयलो, पूण ती ओदीकूच आरडूंक लागली, ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. ताणें तिसरे फावटी ताका म्हणलें, पूण ताणें कितें वायट केलां? मरण फावत असलो गुन्यांव ताचे सवें म्हाका मेळ्ळो ना. देखून कास्त लावून ताका सोडून दिता. पूण ती व्हडलो बोबाल करून ताका खुर्सार मार म्हूण थांबोन आसतना मागताली आनी तांचे ताळे चडत वेताले. शेकी ती मागतात तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटोच बोंदाय आनी खून केले खातीर बोणकोनीन घाल्ल्या मनशाक ती मागताली तशें ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे आदीन केलो. ताका घेवन वेतासतना कोण एकलो शिमाव सिरेनकार खेड्या गांवांतलो येतालो. ताणें ताका वेतीक धरलो आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी ताचे पासत रडून उंच ताल्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली ओरपून चलताली. तेन्ना तांचे वाटेन परतून जेजून मोलें, जेरुजाल्याच्या दुवानो, म्हजे खातीर रडू नाकात. बोगोर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रडात. चोत्तोत्राय दोरात अशें म्हणपाचे दीस येतले, जीं वाचतीं ज्या कुसव्यांनी जोल्म दिवंक ना आनी ज्या वड्ड्यांनी दूद दिवंक ना तीं बागी. तेन्ना दोंगरांक आमचेर पडात आनी पर्वतांक आमकां धांपात अशें म्हणूंक लागतलीं. ओल्या लांकडाक कशें करतात जाल्यार सुक्या लांकडाचें कितें जातलें? आनीक दोगां गुन्यांवकारांक तांचे बरोबर जिवेशी मारूंक व्हरताले आनी कोर्तो म्हणटात त्या जाग्यार पावतोच ताका आनी चोरांकूय थंय खुर्सार मारले. एकाक ताचे उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक जेजून मोलें, बापा तांकां बोगोस, आपूण कितें करतात तें नकळत. मागीर तांणी सोर्ती घालून ताची आंगवस्त्रां वांटली आनी लोक उबो रावन पळयतालो. पूण वडील ताच्यो मस्कोऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयली. हो देवान विचून काडलेलो अभिषेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपायूय ताचे केस्टायो करताले आनी लागीं लिवन आनी ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुडेवाचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी.
आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलोलो लेख असो आसलो, जुदेवांचो राजा हो. खुर्सार उमकोलताल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं अभिशिक्त न्हय, तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तेच कास्तीक तूं सांपडलोलो आसतना तूंय देवाक भियेनाय. आमकां तरी हें नितीन फावो जाला. आमच्या कर्तुबां प्रमाणें आमी भोगतांव, पूण आणे कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरें सांगतां, आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. सुमार 2 पार जालोलो आनी तिसऱ्या पहरा पर्यंत सगल्या देशाचेर काळोख पडलो. सुर्या पालवलो आनी देव मंदिराचो पड्डो मोदेकोत दोशी पिजलो. आनी व्हडल्यान आडून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. सगळीं दिमी घालुया. सगळीं उबी रावया. घडलां तें पळोवन सोदपोतीन देवाक वाखाणणी दिवन म्हणलें, खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. आनी हे घडणेक हाजीर जावंक जमलोलो सगलो लोक जालोलें तें पळोवन व्हडली बडयत परत गेलो. ताचे वळखीचीं सगलीं जाणां पयस उबी रावन हें पळयतालीं. तशेंच गालिलियांतावन ताचे फाटल्यान आयलोल्यो त्यो बायलो. जुदेयाच्या आरिमात्या नगरांतलो जुजे नांवाचो एक मनीस आसलो. तो बुदवंतांतलो एकलो बरो आनी सात्वीक मनीस. ताणें तांचे मसलोतीक आनी कर्तुबांक आपली कबलात दिवंक नासली. तोय देवाच्या राजाची वाट पळोवन आसलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली आनी ती देंवन एके ओलीन रेवडायली आनी तेतून वयर कोणाकूच दवरूंक नासलो तसल्या कांतोयलोल्या फोंडान ताका निकिपिलो. तो दीस तयारेचो दीस आसलो आनी सोणवार सुरू जावचो वेल पावलोलो. गालिलियांतावन ताचे बरोबर आयलोल्या बायलांनी ताचे फाटल्यान वचून समाधी आनी कशे भाशेन ताची कूड तातूंत दवरल्या ती चोत्रायेन पळयली. मागीर परत वचून परमलाचे आनी माखणेचे नग तयार केले. सोनवारा दिसा कायद्या प्रमाणे तांणी विसव घेतलो. होसया. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो पाद्रे आयवन मेत्ता एक तरणाटी यादनीक कसो जेजूच्या मोळ्यान जाय तो बरो वावर करतालो. ऑगस्टाचे 30 तारखेर 2005 वर्सा मुंबय ट्रेन स्टेशनार कोणे तरी ताका दुखोल्लो आनी वेताले ट्रेनीक आपटोन बरोच जखमी जालो. ताच्या दिम्यांक हाताक आनी दुसऱ्या कुडीच्या बागांक बरोच माल लागलो. मुंबय हिंदुजा हॉस्पिटलान इलाज घेतल्या उपरांत आदले भाशेन वावर करूंक घडोना देखून ताका क्लर्जी होमान वेचे पडले. थंय जेजूच्या कोश्टांचेर नदर मारून आपुणूय जेजू भाशेन कोश्टांक फुडो करतलो म्हूण थाराव घेतलो आनी ट्रेन अपघाताक लागून
ताचो दावो हात ना जालो देखून आपल्या इश्टांचे तशेंच बऱ्या मनशांच्या आदारान फंक्शनल हँड मायक्रो इलेक्ट्रीक ताणें घातलो आनी हे भाशेन ताचो एक हात ना जालो तरी आसतना ताका जायत्यांनी आदार दिलो ताच्या इश्टांनी बऱ्या मनाच्या मनशांनी आनी ताका हात घातलो जो एके भाशेन आलतालो दोत्तालो आनी अशें जाल्या उपरांत पवित्र पुस्तकाचे तत्वाच्या मुल्यांचेर आदारलोली मॅजीक शो करून तो जेजूक परगडटालो हांव कुडतरी आसतना ताका आमचे फिरगोजेन आमी हाडलोलो आनी होच मॅजीक शो ताणें हात नासलोलो तरी आसतना बरी भाशेन देवाची बरी खबर परगटूंक ताणें हो मॅजीक शो थंयसर आमकां आनी भुरग्यांक आनी आमचे फिरगोजेन दाखयलोलो तर प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो आमी पळयता जायते फावट मनशां खुशी आसता पूण देवाची येवजण मनशाच्या जिवितान वेगळीच जाता तर आयज आमी पळयता कोण भाशेन ह्या मनशान ह्या याज्ञिकान आपल्या जिवितान ताका इकलेजी होमान तो पडलोलो पूण तरी आसतना जायत्या लोकांनी ताका आदार सहकार दिलो ताका हात घातलो आनी तो आपले कोलायेन मॅजीक शो दाखोवन जेजूक परगडटालो प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आमच्या जिवितान जेन्ना आमचेर वायट येता ओद्रुस्त येता जिन्सां तरेचे आमचेर आयता तेन्ना घडये आमी जायते फावट निराशी जाता ही देवाची येवजण आमच्या जिवितान ओळखून घेवंक मानून घेवंक सोंपें जायना अशेंच कांय 2 वर्सां फाटीं जेन्ना ही मारामारी जाली कोवीड तेन्ना जायते गोराब्यांनी जायते तरेचे त्रास कोश्ट आयले एका घरांतली 2-3 पर्यान मरणां जाली पूण असल्या वेळार आमी गरज आसा जेजूची खुशी आमच्या जिवितान ओळखूंक आनी पळोवन घेवंक आयची वाचपां आमकां हेंच आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याचे सर्वेस्पराचो सेवक सर्वेस्पराची खुशी कोत्ता तें आमकां आयकूंक मेळटा ताच्या जिवितान इजायास प्रवादी हे सर्वेस्पराचे सेवकाचे गीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमकां दाखयता ताका त्रास कोत्तेल्यांक ताका मारतेल्यांक तो कांयच म्हणिना ओगेपणान सगळें सोंसता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलो जेजू कुस्सार मरो पर्यंत आपल्या बापाक घालतो रावलो ताचेर आमकां उसवाड घालता आनी आयच्या शुभ वर्तमानान कितें भाशेन कोस्टा मोरणाच्या इतिहासान आमी पळयलां बापाची येवजण जेजू आपल्या जिवितान शार्ती पावयता आनी एके भाशेन तो देवाचे कुशेक राजी जाता आनी हे भाशेन ही देवाची खुशी आपल्या जिवितांतल्यान फुडें व्हरता प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो आयज जेजूच्या कोश्टांचो आयतार आमी समोर ओंपता आनी ह्या कोश्टांचो ताचे कोश्ट आमी नियाळटा आसतना कितें आमी पळयता जेजूचें कोश्ट मरोण ताच्या पाटलावदारांक बापाची खुशी तशेंच कोश्टां आडकोड्यांक फुडो करूंक सोडती दिता इन्स्पिरेशन जेजू म्हणटालो कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो खरेंच खोलचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें आमचीच खुशी करपाची वाट सोडून जेजू भाशेन दर घडयेक बापाची खुशी करूंक आमी वावरूंक गरज तशेंच आमच्या जिवितान कोश्ट आडकोड्यो येतात तेन्ना निराशी जावन पोड काडचे सुवातेर निराशी जावन जीव दिवचे सुवातेर कोश्टां आडकोडेंक फुडो करची गरज जशें ते याज्ञिकाच्या जिवितान कोश्ट आयले पूण ताणें देवाची बरी खबर परगटची सोडून दिवंक ना पूण आपलो मॅजीक शो करून ताणें जेजूक परगटलो
जेजूचें कोर्स मरण बापाचो आनी जेजूचो मोग आमचे सगळें दाखोड करता. जेजून बापाची कुशी मानून घेतली आनी कुशेक राजी जालो आनी आमचे सोडवणे खातीर ताणें आपलो कोस्ट मरण सोंसचें पडलें आनी आकाय तो कुशी राजी जालो. बागेवन पावलो आमकां उगडास करता. आमी आजून पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान म्हूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. अशें बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन आमकां उगडास करता. तो जेजू तर आमचे खातीर मेला. ताणें देवाचोय मोग केलो आनी आमचोय मोग केलो म्हूण आमकां राजी जाता. कुरिसान आसा व्हड मोगाची कुणां थंय बापाचो तसोच जेजूचो व्हड मोग दाखोड जाता. देवान आमकां साणल्यांत देव आमकां विसरला, देव आमचो मोग करना अशें आमकां जायते पाडगडे दिसता. तेन्ना कुस्तार उमकळटल्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी नदर मारून बापाच्या आनी जेजूच्या मोगाचेर नियाळ करूंक गरज. जेजूचें कोस्ट मरण आमच्या पातकांचो उगडास करता, आमचें जिवीत बदलूंक आपयता. मागीर पेद्रो आमकां शिकयता, कुस्तार ताणें आमचे पातकांचो भार आपले कुडीचेर घेतलो. पातकाक फाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवोवचे खातीर ताणें अशें केलें. जेजू निरपराधी आसलो, कसली चूक ताका मेळूंक ना, कसलेंच पातक ताणें करूंक नासलें. तरी आसतना केस्टायो, मोस्कोऱ्यो, सोयताचो मार, सैनिकाची तापटां, खांदार कुरीस, माथ्यार कांट्याचो मुकूट आनी आतां पांयांक किडे आनी कुर्साचें मरण ताणें आमचे सोडवणे खातीर सोंसलें. निरपराधी जेजू आमच्या पातकां पासत सगळें सोंसता म्हूण ओळखून आमचें जिवीत बदलूंक गरज. तर आमच्या जिविताची नोसोडणी करूंक हे जेजूचे कोस्ट आमकां आपयता. तरेच करूंक ह्या प्राचीत काळांत आमी वावुरल्या जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करून आमच्या जिवितांतल्या कोश्टांक फुडो करूंक बोड घेवया, काळजी घेवया. निरपराधी आसुनूय घडी आमकां अपराधी केल्या देवाची कुशी ओळखूंक तयार जावया. उबी रावया आनी आमचो बाबाड तेकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सत मानता देवाक, सौर पोदेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सामोलो, आंकवार बरे ताय सोलमोलो. कोस काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो. तो मेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो. स्वर्गांत चडलो, सौर पोदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे कुशेक पाठ करूंक देवा बापाची कुशी करूंक सोंपें न्हय. देवाचे कृपेची शक्तीची आमकां गरज. ह्या वेळार आमची मागणी उबारून देवा लागीं आमकां कृपा मागुया. पवित्र सोबेच्या फुडारा पासत मागुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवाक दिल्ल्या आपणे विश्वासी रावंक, सदांच जिवितांत देवाची कुशी करूंक वावरूंक
आनी हे तरेन देवाची कुशी करतले बरे नमुने पोरजेक जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय, बापा. सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. हालींच विचून आयलोल्या आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी ओदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी पोरजेची सेवा बरे तरे करूंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरी देख जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय, बापा. कोश्टा अडकल्या सापडलेल्या पासत मागुया. आमच्या जिवितान कोश्ट दूख येता तेन्ना आमच्या सोम्या जेजू भाशेन काळजीदारपण कोश्टा फुडें करूंक आमकां बापाचो कृपा मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय, बापा. ह्या मिसांत वांटो घेतल्या पासत मागुया. जेजू क्रिस्त आमच्या पातका खातीर कुर्सार कोश्टवलो आनी मेलो. हे सत आमी वळखून आमच्या जिवीत आमी बदलूंक बापाच्या कृपा मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय, बापा. मोगाळ बापा, ही आमची खालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. जेजूने आपल्या कोश्टाच्या वेळार आपले कोश्ट नियाळून रोगताचो घाम सुटलो तेन्ना म्हटले, सायबा ही काल्स हे पात्र म्हजे वेले पयस कर. म्हजी कुशी न्हय पूण तुजी कुशी जावं दी. हे तरेन आपल्याची कुशीन दवरून देवाची कुशेक राजी जालो. हीच जेजूचे जिविताची देख आमच्या जिवितान घेवन आमच्या जिवितान येतेल्या कोश्टांक काडकोळ्यांक देवाची कुशी तातून ओळखून घेवंक आनी फुडो करूंक तुजी कृपा आमकां दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्परा सेशेच्या रोसारा आमी तुका दिन वाचता. आमच्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो मुडो आमी तुका भेटयता. प्रे तुमीन दिला मनशाच्या वावरान गेला तो आमकां जिविताचो मुडो दाखय. Może Panie, słychać porada Boże, tu co pojmą, orko koru, szuka bosogne सर्वेस्परा सेशेच्या रोसारा आमी तुका दिन वाचता. आमच्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखयता आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला मनशाच्या वावरान गेला तो आमकां सर्वेस्परा देवा धार्मीक मनाक पात्राची दोख आमी बलिदान भेटयता. तुका मानता म्हज्या बाबा म्हणिलोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं.
सोर्वेस्पोर आमच्या कोणवाड्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मोरना वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कोळण्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूचे श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो माई मोग आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर बोधवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सौर काणी आनी सौर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कोस दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली कास्त नोस्त्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मोरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवणपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायात. Doloroso सर्वेस्पोर तूं, Ovid, 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 Doloroso सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार मोल्या तुज्या वैभवान. स्वर्ग आनी संवसार मोल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका सोरसो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोर. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोर. उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका सोरसो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोसमरोण सोसूंक मेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाणताचो गोड पोरगोटुया. जेजूची मोड जाला. जेजू नव्या
지원 자가 지수 너명의 도로 बापा जे तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेले चे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडझडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अशें आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान देवाची येवजण जेजून आपल्या जिवितान ओळखून घेतले आनी आपल्या जिवितान कोस्टा मरणांतल्यान मनीस जावन आमची सोडवण केली तो सदांच आमच्या जिवितान देवाची येवजण ओळखूंक आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमच्या जिवितान येतल्या सगळ्या आडकोड्यांक कोश्टांक फुडो करूंक जेजून शिकयलेल्याच मागण्यांतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशागत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया
होस्तो जेजो निरपराधी जावनूय आमच्या पातकां खातीर मेलो. आमकां सुटका दिवंक सोडवण दिवं. ह्याच ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. Hymn number D9. So
तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगचो. प्रार्थुया. मोगाड बापा, ओप्रोप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. कुर्सार किडायलोले जेजूची कूड जालें आमचें खाण आनी कुर्सार वारयलोलें रोगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो बाबाट घोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जिवणपणा वरवीं शेवट पर्यंत ती रावूंक आनी बोरवाशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं. आमेन. बसूया. काजराची चीट. मानियल विलियम जुलियम de Almeida, Anquar Put Abel Almeida आणि Perpetua Pereira Almeida. Tuan Tres Magos, आचे ओकलेचे नांव क्लारिसा फेर्नांदीस आंकवारदू, रॉबर्ट फेर्नांदीस आनी इनोसेन्सिया फेर्नांदीस, गांवांत तालिगांवची दुसरीची. रॉबिन गाब्रिएल फेर्नांदीस आंकवारपूत, जोकी फिलिप फेर्नांदीस आनी आदेलिना सांताना फेर्नांदीस, केकदेवेली. हाचे ओकलेचे नांव रेबेका सिएरो, आंकवारदू, दावीद जोआ सिएरो आनी रिता सिएरो, तिवाय वाडो कालांगूट. पयलींची. कसली आडकोड आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा. मीस जाल्या उपरांत 8:30 पयलो कुमिया घेतलेल्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जमात आसतली. 9:15 मीस इंग्लिशीन जातले. हे सुमान सातोडे कुमसारां आसलीं. कोण कुमसार जावंक ना जाल्यार एकूच दीस सोमारा दीस 5 ते 7. कोण जावंक ना उरला जाल्यार कुमसारां गांव आसतलो 5 ते 7 वरां सोमारा दीस. चवदा तारखेर सोमयाच्या निमाण्या जेवणाचो सोमोरो. सकाळीं मीस ना, सांजे मीस 6:30 वाजता. निमाण्या संक्रारा दीस
तशेंच मीस ना. सकाळीं कुसाची वाट आसतली 7 वरांचेर मांडावळ करूंक फिरकोस गवंडीक सभा आनी सेवा धर्मीक समिती उपरांत देवाची काकुतीचे नवें आसतलें. सांजे सोमोरोम 4 वाजता. पवित्र सोनवारा दीस सकाळीं पवित्र सभेचे मागणे उपरांत दुसरें नवें देवाची काकुतीचें आसतलें. सकाळीं 7 वाजता. आनी रातचे जागरणाचे मीस जातले राती 11 वाजता आनी सकाळीं मीस 8 वाजता. आयज एकलो आमचो भाव सिल्वा ह्या संवसाराक वतल्ला. ताचें मरण आयज सांजे 4:30 वाजता जातलें. 4:30 वाजता भायर काडटले. 5 वाजता मीस आसतलें. सिल्वा जी आमी जाणाव सिल्वा ताचें नांव सांगलेलें बेनिग्नो डी सिल्वा हो आमचो बाब. जुलियो बेनिग्नो डी सिल्वा. उबी रावया आशिर्वाद घेवं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. Hymn number F24. Kushente